बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी सांत आंतोनीचे 13वें आणि निमाणे नोवेन समोरून थाव. भक्तीन आणि भावार्थान आमी ताच्या नोवेनांनी ह्या दिसांनी वांटो घेतला आणि जायत्यो गरजो आमी ताच्या मुखार दवरल्यात. जायती आमची मागणी ताच्या मुखार घाल्यात आणि जायत्या जाणांक आमकां बरेपण फावो जालां. आमच्या जायत्या जाणांच्या जिवितांत ताणें मिलाग्र करून दाखयल्या. आयज नोवेनान वांटो घेतना ताची आनीक एक मिलाग्र हांव तुमच्या नदरे मुखार दवरतां. सांत आंतोन कुमसाराक बसलोलो आसतना एक तरणाटो येता आनी ताका सांगता, हांवें म्हजे आवयचेर पांय उखल्ला. असल्या वेळार सांत आंतोन त्या तरणाट्याक पळयता आनी म्हणटा, जो कोण आपल्या आवय बापायचेर पांय उखलता अदीक बरें जातलें आसलें ताचो पांय कातरलोलो जाल्यार. हो तरणाटो दूख धरता आनी घरा येता. आनीक सांत आंतोनीन उतरां कित्याक लागून ताका म्हणलोली तें समजनासतना आपलो पांय आपणच स्वता कातरता. ही खबर जेन्ना सांत आंतोनीक मेळटा तो वेता ताचेशी आनी ताचो पांय जो कातरलोलो आसलो तो आसलो तसो परतून घडटा. दोतोरागेर वचोन आसतना ही मिलाग्र सांत आंतोन त्या तरणाट्याच्या जिवितांत करून दाखयता आनी तेन्ना तावन हो तरणाटो आपल्या आवय बापायक सदांच मान दिवन जिवंक लागता. मोगाळ भावा भयणीनो, सांत आंतोनी लागीं घडना तसलें कांयच ना. देखून तूं कसल्याय संकश्टाक सांपडो, तुज्या जिवितांत केदीय व्हडली पिडा येवं, सांत आंतोनीक भावार्थान उलो मार. तो तुजें उतर आयकतलो. तो तुज्या जिवितांत असल्यो मिलाग्री करतलो. असलोच भावार्थ आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण आनी आमच्यो सगल्यो गरजो शार्ती पावय म्हूण सांत आंतोनीक फुडें घालून आमी खतखत्यान ह्या नोवेनांत मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी सांत आंतोनीच्या नोवेनांनी भक्तीपणी जी आमी मागणी उबारलोली, जायत्या जाणांक आमकां देणी फावो जाल्यात. जायतीं जाण म्हाका कळयतात आनी सांगतात, फादर, हांव खऱ्यांनीच पिडेक सांपडलोली, पूण आतां म्हजी भलायकी जायती बरी आसा. म्हाका नोकरी नासली पूण खंय तरी म्हाका आतां नोकरी फावो जाल्या. असले जायते प्रश्न जे ह्या दिसांनी आमी नोवेनांनी दवरलोले, जायत्या भावा भयणां पासत आमी मागलोले, जायत्या जाणांक बरेपण फावो जालां. देखून आमकांय दर एकल्याक भावार्थांनी बरवसो आसा. आमच्या जिवितांत जे कितें वायट आसा, आमच्या जिवितांत आमचे जे प्रश्न आसात ते आमी सांत आंतोनीच्या मुखार दवरून भावार्थान मागल्यार तो आमकां फावो करतलो. आयज ह्या ताच्या निमाण्या नोवेनांत आमच्यो सगल्यो गरजो आमी ताचे मुखार दवरुया. अदीक करून आख्ख्या संवसाराक ही कोवीड पिडा शिपडल्या ती बेगीनूच नपयत जावंक आमी मागुया. जायती आमची भावा भयणां कोवीड पिडेक सांपडून हॉस्पिटलांत, घरांनी, हेर सुवातेर कश्टवतात, तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. जायती आमची भावा भयणां मरोन गेल्यात, तांकां सासणाचें सूख फावो कर म्हूण मागुया. जायत्या आमच्या भावा भयणांक वेगवेगळे प्रश्न आसात. जायतें डिप्रेशन जिवितांत भितर सरलां, जायती पिडा भितर सरल्या. असल्या भावा भयणांक पेखोवणी, तांकां शांती आनी समाधान फावो कर म्हूण मागुया. जायती भावा भयणां भुरग्याच्या देण्या पासत आशेतात, तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण मागुया. कित्याक असल्या भावार्थान मागल्यार सांत आंतोन आमच्या मागणें परो घालचो ना. तो आमच्या मागणें बाळका जेजूक पावयतलो आनी आमकां जें कितें आमी आवडयता तें आमकां दर एकल्याक फावो जातलें. असल्याच भावार्थान ह्या नोवेनाच्या मागण्यांक आमी खतखत्यान आनी विस्वासान आमची मागणी ताचे मुखार दवरून वांटो घेवया. नोवेनाचे मागणी. सांत आंतोन, तूं मिलाग्रीचो सागर. तुजे उदेशीं जायत्यो मिलाग्री आनी ओचोऱ्यां घडटात म्हूण हांव जाणां. देखून हांव व्हडा भावार्थान तुजेशी आयलां. सांत आंतोन, तुजे लागीं भावार्थान मागतल्यांक तूं सदांच फावो करताय.
तूं म्हाका रित्या हातांनी धाडचो ना म्हूण म्हाका खात्री आसा. तर हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोसो कर. ह्या वेळार तुजी गरज सांग. सांत आंतोन, म्हजे मागणें जेजूक पावय आनी म्हाका धादोशी कर. आमेन.